जी थकबाकी आसा तेजेर चर्चा जाली आनी सगळी कितें कितें थकबाकीचे परत एक मिटींग घेवन सोमतेच कितें ते निर्णय घेवपाचें ठरयलां. एकदां अशें जाता की कोणी घर बांदलां आनी मागीर तें घर कोणी मोडून नवें बांदलां घर आसलें तें आनी मागीर नवें घर तेजे नंबर वेगळो आनी जुनें घर तशेंच उरता आनी तेजी थकबाकी हांगा दाखयता. म्हणून तें कितें तें हांगा कॅन्सल करप ते थोड्यांचें करूंक ना. तशेंच थोडे दुकानाचें लायसन घेता आनी मागीर दुकान बंद करता आनी लायसन कॅन्सल करिना तेंची थकबाकी बेश्टी वाडटा. म्हणून हांव लोकांकूय विनंती करता की हात जोडून की तुमी जर अशें कितें आसात जाल्यार आमकां कळयात नाजाल्यार तुमच्या हेजेर बील जाता आनी लाखांनी हांगा पयशे वाडत रावता. अशे खुबश्यो केसीस आहा त्यो आमी कितें करतले परत मिटींग घेवन एक केस हाडून आपूण तांकां क्लियर करपाचें आसा. आनी मागीर आमची बाजारांतली गणपतीची हें आसा मंडप थंय आमकां तेंच्यांनी मंडळान आनी आमदारान सांगलें की आपूण फंड हाडटा तेन्ना थंय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना. म्हणजे कोणी कितें प्रोग्राम करीत जाल्यार थंय फॅन ना लायटी ना. दुसरें कितें जाता जी आमी भितर वचपाक आसा ती हायट मातशी कमी आसलेल्या कारणान थंय कुत्रे येवन सगळी घाण करता. म्हणून आमी थंय सगळें रिन्युवेशन घेतलें परत लायटीचें कनेक्शन घेतलें लायटी फॅन बी सगळ्या लावन तो मंडप बरो करतलो वेवस्थीत करपाचें आमी ठरयलां. तेच्या खातीर आमी एक रिजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी म्हाका एक सांग गव्हर्मेंट ऑफिसांचें जें भाडें आसा तें हय तें आमी आतां तेजेर कितें जाता गव्हर्मेंट ऑफिसां आसलीं तेका कितें करता ते पयशे दिवपाक तयार आसता पूण हांगा तांकां वेळ जाल्ल्या कारणान तेंचेर येता इंट्रस्ट. म्हणून इंट्रस्ट येयलो काय आमी पत्र करता मागीर परत ते पत्र करता आनी अशें घुसपट्टा. म्हणून आमी अशें ठरयलां की कितें आसा ती पयलीं इंट्रस्टाचे सरकारा कडल्यान आमी इंट्रस्ट ते दिना आनी घेवप ना अशें आसा. म्हणून आमी आतां कितें करतले पयलीं मुद्दल दी आमकां इंट्रस्टाचें मागीर पळोवया कितें तें तशें. म्हणून आमी ते DMA कडेन डिस्कशन करून तो वे ऑफ विजेर हें काडटले तोडगो काडटले. ना जाल्यार कितें जाता भाडें तें दिना लाखांनी भाडें उरता मागीर आमकां बेश्टी हें जाता की इतले पयशे भायर उरल्या म्हणून जाता. आतां सादारण म्हाका दिसता 5 कोटी सुमार थकबाकी आसा. बरोबर थकबाकी आसा. थोडी घरां जी आसा ती अशी म्हणजे घरांच ना थंय पूण तेजे नंबर लाय आसा म्हणून तेंची थकबाकी आसा. ही बेश्टी वाडोवन आमकां बेश्टे पयशे जाता. म्हणजे म्हाका दिसता 1 कोटी सुमार अशेंच जाता जेंचे हेंच ना म्हणजे घर मोडलां म्हणजे कोणूच पळयना. भितर कितें जाता तेंची फॅमिली मोठी ते वेगळे वेगळे रावल्ल्या कारणान थंय लक्ष दिना बाबा आपली थंय बील वाडलां म्हणून. हांगा कितें जाता लाखांनी तेजें बील येवन रावलां भरूंक ना म्हणून तेजेर आमी अशें हें केलां की सोल्युशन काडटले. कितें तें बाबा कॅन्सल जाल्यार कॅन्सल. प्रत्येकान कोणाची घरां बी आसात जाल्यार आमचे कडेन येवचें अशें हांव विनंती करता लोकांक. बाकीची वसुली करतले. बाकीची सगळी वसुली आमी करपाची आसा. जी कावन्सिलाची मिटींग आसली पळय ते 5 एजेंडा आसले म्हणजे 5 तरेचे विशय आसले. ताका लागून आयज मिटींग घेतलेली कावन्सिलाची. तेन्ना ते कावन्सिलाचेन एक पयलो म्हणजे तो रिकवरीचो प्रश्न येयलो. जणू कितें 4.5 फाटल्या हाका ती 4.5-5 कोटीची सुमार रिकवरी आसली. म्हाका दिसता ती आजुनूय तशीच आसा. तितून कांय चेंजीस जावंक ना. आनी आतां जो विशय येयलो पळय ते खूब जाणांनी लेटर दिला की जेंच्यांनी आपूण बिजनेस बंद केला जावं कोणी ट्रेड लायसन बंद केला कोणी आनी कितें केला लेटरां दिल्या पूण हांगासून तांकां एक्शन वचोंक ना आनी कांय जावंक ना. आतां तेंची रिकवरी वाडलेली आसा. तेंची प्रत्येकाची कोण कॅटररवाले 2 जाणां तेंचे जवळ जवळ 1-1.5 लाख जाल्या. आतां ही रिकवरी भरतलो कोण हेजेर व्हडलो प्रश्न चिन्ह. आनी ती रिकवरी कशी आसा ती गव्हर्मेंटाक आनी मुन्सिपालिटीक रजिस्टर जाल्ली ऑनलायन दाखयता ती. आतां तेजेर तूं कावन्सिलान हे घेवन काय करूं शकना. पूण तेजेर कितें तरी तोडगो काडूंक जाय नाजाल्यार ही मुन्सिपालिटीची रिकवरी दिसान दीस वाडत वयतली. थोडी अननेसेसरी रिकवरी आहा ही हांव गेली 5 वर्सां तांकां सांगतालो कावन्सिलाक जावं ऑफिसरांक ते आजून जावंक ना. पूण हांव म्हणटा कितें हो CO बरो आसा आनी चेअरपर्सनूय बरो आहा. हेंच्यांनी ती दोगांनी लक्षांत घेवन स्पेशल मिटींग घेवन ही सगळी रिकवरी कितें आसा पळय ते डिपार्टमेंट वायज म्हणजे जी दुकानाची सेपरेट जावं आउटस्टँडींग सेपरेट जावं बाकीची सेपरेट ह्यो सगळ्यो रिकवरी सगळ्यो घेवन तेचेर कितें तरी तोडगा काडून अरिकवरीचो विशय बंद करूंक जाय. तरीच तर ती मुन्सिपालिटीची रिकवरी सोंपतली. म्हाका दिसता स्पेशल मिटींग घेवपाचें थारलां. हय स्पेशल मिटींग घेवपाची हांवें मागलां आनी ती ऑलरेडी CO पास केल्ली आसा आनी चेअरपर्सनान ती स्पेशल मिटींग घेवया बेगींतल्या बेगीन म्हयन्या भितर आनी तेजेर सगळें डिस्कशन करून ती रिकवरी हाय दाखयता पळय ती सगळी कमी करची आनी जी खरीच रिकवरी आहा पळय ती करची. आनी जरू करून कितें तरी विशय आहा जाल्यार तो DMA आनी आमच्या कन्सर्न मिनिस्टराक धाडून तो विशय सॉल्व करपाचो. म्हणजे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफिसांचे भाडें आसा. हय गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची जवळ जवळ 1 कोटी सुमार आसूं शकता एक अशें दिसता म्हाका.
आनी दोनूय मेळोन जर पळयत जाल्यार ती रिकवरी जादा आसा ती अननेसेसरी आहा रिकवरी ती कोणी तरी एक्शन घेवन ती करपाक जाय आसली ती करूंक ना खूब जाणांनी अशें लेटरां दिल्या पूण तेजेर कांय एक्शन जावंक ना आयज तेजी ती 1.5 कोटी 1.5 लाख कोणाची 90,000 कोणाची 1 लाख अशी जाल्या पूण ती कांय जावं शकना तेजेर डिस्कशन फाल्यां तो जर तेणी जर लेटर दिला म्हणून आपूण जर क्लेम करून गेलो जाल्यार ते अननेसेसरी म्युनिसिपालिटीचेर येवंक शकता म्हाका अशें दिसता की हो CO बरो आसा तो सारको डिसिजन घेवन तें काम करतलो